जॉबा खातीर पयशे घेवपी खंयचोच आरोपी सुटचो ना। तांची प्रॉपर्टी जप्त करून पिडितांचे पयशे दितले। 18 जाणां आड कारवाय चल्ल्या, मुख्यमंत्री उलयलो। जॉब स्कॅमात अटक श्रुती प्रभुगांवकाराक 4 दिसांची पुलीस कस्टडी। आप म्हणटा मुख्यमंत्री घुसपल्लो ना जाल्यार ज्युडिशियल चवकशी करात। कार्लोस म्हणटा क्वीन बी सोदची। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात दीपश्री सावंताचो रिमांड वाडलो। फोंडा JMFCन दिलो आनीक 4 दीस रिमांड। भुतानी इन्फ्राक दिल्ल्या बांदकाम परवान्यांचेर चर्चेक सांकवाळे पंचायतीत खासा बसका। हायकोर्टाच्या निकाला मेरेन खंय पळयतले वाट, सत्ताधारी विरोधकांचे वाजले। म्हादय विशीं कर्नाटका आड गोंयची याचिका बुधवारा सुप्रीम कोर्टात सुनावणेक येवपाची शक्यताय। WRDची आनी आदवोगादांची टीम दिल्लीत। कोडले मायनिंग ब्लॉकाचे पावणेचे रेसीत JSWन ब्लॉक उखल्लो। बोली 92.60चेर JSWचो गोंयांत दुसरो ब्लॉक। आज फोंडा ब्लॉकाची पावणी। बाणस्तारी पुलार ऑन ड्युटी ASIक मारपेट करपाच्या प्रकरणात पुलीस कॉन्स्टेबल रजत आडपेकार टर्मिनेट। फॉर्जरीत कॉन्स्टेबल परशुराम सतपालकार घरा। सरकारी खाती महामंडळा सरकारी अनुदान घेवपी सगळ्या संस्थांनी याफुडें कोंकणी मराठीत येतल्या पत्रव्यवहाराक त्या त्या भाशेंतल्यानूच जाप दिवची। राजभाषा खात्याचे परिपत्रक। मुख्यमंत्र्यान चिंबलाच्या फ्लायओव्हराचे केले उक्तावण। डिसेंबर मेरेन खंय मडगांवचो बायपास सुरू। पर्वरे फ्लायओव्हराक आनीक 1.5 वर्स, मुख्यमंत्री उलयलो। CISFात पयले बायल बटालियनाक केंद्रीय घर मंत्रालयाचो बावटो। CISFात 60% बायलां मनीसबळ। मणिपुराच्या जिब्रामात 11 दुबावित कुकी घुसखोरांक मारले। हिंसाचार पातळट म्हूण संचारबंदी लागू। जम्मू काश्मीराचे कुपवाडात नियंत्रण रेषेचेर चकमक। 4 आतंकवाद्यांची घुसखोरी। जम्मूत ह्या सप्तकातली 4थी चकमक। डोनाल्ड ट्रम्पाचे टीमीत राष्ट्रीय रक्षा सल्लागार म्हणून माईक वाल्झ। भारताचो समर्थक। वाल्झाची चीन विरोधी भूमिका। अमेरिकेचे सेक्रेटरी पदारूय भारत समर्थक। झारखंडात पहिल्या पावण्यावेली वेंचणूक आज। 43 सुवातांखातीर जातली वेंचणूक। 38 सुवातांखातीर 20 नोव्हेंबराक वेंचणूक। बाबा सिद्दीकी खुनाचे केशीत शूटर शिवकुमार आनी हेर 4 आरोपींक 19 नोव्हेंबर मेरेन पुलीस कस्टडी। शाहरुख खानाक जितो मारपाची धमकी दिली म्हणून दुबावित ॲडव्होकेट फैजन खानाक छत्तीसगडात अटक। फोनार धमकी, तो म्हणटा आपलो फोन शेणिल्लो। तामिळनाडूत जाल्ले नॅशनल सब ज्युनियर ओपन चेस चॅम्पियनशीप सर्तीत IM एथन वाझान गोंया खातीर जोडले रुप्या पदक। जम्मूच्या 10तल्या 8 जिल्ह्यांक आतंकवादाचो धपको। फाटल्या एका वर्सात 44 जाणांक मरण, तातूंत 18 जवान, 13 आतंकवाद्यांक मारल्यात, लष्कराची माहिती। कॅनडातल्या हिंदू देवळांचेर सुरू आशिल्ल्या हल्ल्यांक लागून नियोजित कार्यावळी रद्द। ब्रॅम्पटन त्रिवेणी मंदिरात 17 तारखेचो लायव्ह सर्टिफिकेट इव्हेंट धुकल्लो। चॅम्पियन्स क्रिकेट ट्रॉफीक टीम इंडिया पाकिस्तानात वचची ना। BCCIचो हायब्रीड फॉर्मॅटाचो प्रस्ताव। ICC घेतली निर्णय।